मोगाळ भुरग्यांनो, कोंकणी सत्रांत तुमकां येवकार. आयज आमी नवो पाठ शिकतलीं. त्या पाठाचें नांव जावन आसा धाडशी चंद्रमोहन. भुरग्यांनो, 26 जानेवारी हो आमच्या भारत देशाचो प्रजासत्ताक दीस. प्रजा म्हळ्यार लोक आनी सत्ता म्हळ्यार राज्य, लोकांचें राज्य. ह्या दिसा दिल्लींत प्रजासत्ताक दिसाचो दबाजो मोठे उमेदीन मनयतात. ह्या दबाज्यान जायत्यो कार्यावळी जातात. तुमी म्हणटले, प्रजासत्ताक दिसाचो दबाजो दिल्लीक कित्याक मनयतात? ताचें कारण म्हळ्यार दिल्ली ही भारत देशाची राजधानी. ह्या दिसा सकाळीं 7 वरांचेर राष्ट्रपती लाल किल्ल्याचेर झेंडावंदन करता आनी मागीर भुंयदळ, नावीक दळ तशेंच विमान दळ ह्या तिनूय सेनादळांचें संचलन जाता. ह्या दबाज्यान देशांतल्या वेगळ्या वेगळ्या संस्थांच्या विद्यार्थ्यांचें संचलन जाता. आमच्या देशाची गिरेस्त संस्कृताय दाखोवपी म्हळ्यार दर्शन घडोवपी चित्ररथांची मिरवणूक आसता. तेच परी तरेकवार खेळूय पळोवंक मेळटात. दुदान साकर म्हळ्यार बरी खबर, म्हळ्यार ल्हान ल्हान भुरग्यांची खाशेली अशी धाडशी भुरग्यांची सोबीत अशी हत्यांचेर बसून मिरवणूक आमकां पळोवंक मेळटा. खरें म्हणल्यार ह्या मिरवणुकेंत देशांतल्या 12 भुरग्यांनी वांटो घेवपाचो आसता. पूण त्या दिसा थंय हाजीर आशिल्लीं फक्त 9 भुरगीं. ह्या 9 भुरग्यांक त्या वर्सा तांणी दाखयल्ल्या धाडसा खातीर पुरस्कार मेळपाचे आशिल्ले. तातूंतले 3 जाणांनी धाडस करता करता दुसऱ्यांचो जीव वाटयता आपलो जीव वगडायल्लो. जीव वगडावप म्हळ्यार मरण येवप. आनी तांचें त्या दिसा थंय हाजीर नासप सगळ्यांक दाटून जाणवतालें. दाटून जाणवप म्हळ्यार तांकां दुख्ख जातालें. पुरस्कार मेळोवपी त्या 9 जाणांच्या नजरेन आयज उमेद फुलिल्ली, म्हळ्यार तांकां खोस जाल्ली. आपल्या धाडसाचें येवजून चंद्रमोहनाचें जाल्यार हड्डें फुलून येतालें. येवजप म्हळ्यार चिंतप आनी हड्डें फुलून येवप म्हळ्यार गर्व जावप किंवा अभिमान दिसप. चंद्रमोहन हिमाचल प्रदेशांतल्या बोंगरा नांवाच्या गांवगिऱ्या वाठारांत रावतालो. ताणें एका भयाकृत्त म्हळ्यार भंय दिसपी अशा वागाच्या कचाट्यांतल्यान म्हळ्यार तोंडांतल्यान आपणाले ल्हानेले भयणीची सुटका केल्ली आनी ह्या भयणीचें नांव आशिल्लें समिता. वागाच्या तोंडांतल्यान सोडोवपा खातीर तो वागा आड झुजिल्लो म्हळ्यार झगडिल्लो. तर खबर घडली ती ही अशी. चंद्रमोहन हो एक गरीब घराब्यांतलो भुरगो. ताका शिक्षणा इतली खेळाची खुपूच आवड. हॉकी खेळपाक तर तो सामको पिसो जातालो. वाड्यार हॉकी खेळपी भुरगीं आशिल्लीं. तशींच ताच्या घरान भाव भयणांय बी आशिल्लीं. ताची भयण समिता हाका खेळ म्हणल्यार जालो तें तान भूं विसरतालें. पूण हो खेळ खेळटलो जाल्यार चंद्रमोहना कडेन साहित्य म्हळ्यार सामान नाशिल्लें. तें विकतें घेवपाची ताच्या घराब्याक तांक नासली, म्हळ्यार तें खूब गरीब आशिल्लीं. ना म्हणपाक कोणे तरी खेळगड्यान म्हळ्यार खेळप्यांनी खेळटाना भायर मारिल्लो हॉकीचो बॉल तांकां आपशींच मेळिल्लो. आतां जाय आशिल्ली ती हॉकीची स्टीक.
पूण ती येतली खंयच्यान? ती हाडपा खातीर आवय बापायक कश्ट दिवपाक ताका मन जायनासलें. चंद्रमोहनान येवजिलें आपणेच एक हॉकी स्टीक तयार करप. कारागिराच्या खराब्यांतलो जाल्ल्यान ताका तें काम कठीण नासलें. कारागीर म्हळ्यार मेस्त काम करपी कुटुंब आशिल्ल्यान ताका तें हॉकी स्टीक करपाक सोंपें पडटलें आशिल्लें. एक दीस सकाळीं उठना फुडें ताणें पळयलें घरचीं सगळीं जाणां जाणटेलीं सगळीं कामाक गेल्यात. ताणें पाळ घेतलें. पाळ म्हळ्यार एक तरेचो कोयतो आनी तो बद्द म्हळ्यार थेट लागींच आशिल्ल्या एका रानांत गेलो. एका बऱ्याशा लांकडाच्या कुडक्याचो सोद घेत चंद्रमोहन जिलींतल्यान वाट काडीत खुबूच मुखार पावलो. एके कडेन ताका मना सारकें एक झाड दिसलें आनी पाळांत ताणें ताची खांदी मारून सकयल उडयली. हे वटेन ताची भयण समिता झाडा पानां कडेन खेळत सवणीं, भिरमोट्यो, पाखे उडटात ते पळयत तरेकवार सवण्यांचे आवाज आयकत आपल्याच रंगान जळामळा भोंवताले. चंद्रमोहन कापिल्लो तो झाडाचो कुडको तासतालो. इतले म्हणसर आवय गे आवय, देवा रे देवा अश्यो भयान मारिल्ल्यो किळाटी ताच्या कानार आयल्यो. कितें जालां तें खिणभर ताका कळ्ळेंच ना. म्हणसर ताका आपल्या भयणीची समिताची याद जाली. तें थंय लागसार ना म्हणपाचें ताका दिसलें. ताका कच्च जालें. कच्च जावप म्हळ्यार भंयान आंग काडप. थंयचे थंय ताणें तो लांकडा दांडो उडयलो आनी पाळ घेवन तशा तसो तो आवाजा दिकेर पळत सुटलो. कांय खिणा भितर आवाज येता ते सुवातेर तो पावलो आनी पळयता जाल्यार कितें ताका थंय कितें दिसचें? एक भयाकृत वाग गरड घालीत समिताचेर उडी घालपाचे तयारीत आसा. वागान पंजो मारिल्ल्यान नाखटां लागून समिताच्या भुजांतल्यान रगत व्हांवता तें चंद्रमोहनाक दिसलें आनी तो रागान फडफडलो. गरड म्हळ्यार वागाचें आरडप. रागान फडफडप म्हळ्यार खूब राग येवप. ताणीं खिणाची वाट पळयली ना. जिवाची कसलीच पर्वा करिनासतना हातांतल्या पाळान ताणें वागाचेर कचाकच घाय घाले. घाय जाल्यार म्हणपाचें कळना फुडें वाग भियेलो आनी तो फुडें सरलो ना. दुसऱ्याच खिणाक ताणें गरड घालीत रानांत परती पिटाळ मारली. परती पिटाळ मारप म्हळ्यार रानांत पळत सुटप. हांगा समिता रक्तबंबाळ म्हळ्यार रक्तान सारकें भरिल्लें जावन थंयच जमनीर पडिल्लें. चंद्रमोहनान तशा तशें ताका उखलून खांदार मारलें आनी 3 किलोमिटर अंतर माड्डीत आपल्या घरा हाडलें. चंद्रमोहनान अशे भशेन आपलो जीव पणाक लावन व्हड धाडस करून आपल्या भयणीचो जीव वाटायल्लो आनी ह्याच धाडसा खातीर ताका ह्या वर्साचें राष्ट्रीय पावंड्यावेलें इनाम फावो जाल्लें. हे मिरवणुकींत त्या दिसा चंद्रमोहन ह्या पराक्रमी विराचें रूप पुनवेच्या चंद्रिमावरी लखलखतालें.